बागेवन सुवांचे पयले चिटी वेले वाचप प्रितीच्यानो एकामेकाचो आमी मोग करचो होच संदेश तुमी सुरवातेक तान आयकला कांय ना सारकी आमी जावचे न्हय तो नुस्त्यांचो पूत आसलो देखून आपल्या भावाचो ताणें जीव काडलो कित्याक पासत ताचो जीव काडलो जायत कित्याक ताची कर्तुबां पासकोळ आसली पूण ताच्या भावाच्यो कोरन्यो प्रमाणीक भावा भयणीनो संवसार तुमचो द्वेस करता जाल्यार तुमी अजाप जावं नाकात मरणांतली भायर सरून आमी जिविताक पावल्यात म्हूण आमी जाणाव कारण आमच्या भाव भयणीचो आमी मोग करतात मोग करिना तो मरणांतूच आसा आपल्या भावाचो द्वेस करता तो मनीस प्राणघातक्या सोबे सासणाचें जिवीत केन्नाच उरोना म्हूण तुमी जाणत ह्याच वरवीं आमी मोग ओळखूंक पावल्यांत की आमचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो तशेंच आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय कोण एकलो ताका संवसाराची ग्रेसकाय आसुनूय कुर्चेक सांपडलेल्या आपल्या भावाक पळयत पूण ताची दया करिना जायत जाल्यार कशे भाशेन देवाचो मोग ताचे सोबे आसत सुपुरल्या भुरग्यांनो खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय बोगोर कुरण्यांनी आमी दाखोवंक जाय आमच्या अंतस्कोन आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून हे एकेच खुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणे चलता म्हूण आमकां गुमून येतले आनी आमची काळजां ताचे मुखार आमी शांत करतले कित्याक देव आमच्या अंतस्कना प्रमाणे आमच्या अंतस्कना परस व्हड आनी सगळें ताका थावे प्रितीच्या भुरग्यांनो आमचें अंतस्कन आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात सर्वेस्पराची सेवा करात आनंदान ताची भक्ती करात सोत गितां गावन भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार स्वभाव खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार तो आमचो बापूय तो सांबाळणार विस्वासान या तो ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता स्वभाव खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात तो गवळी आमी तांच्यो शेळ्यो मोय पासान चोरूंक सांबाळलेल्यो ताचे मुखार येयात तो आमचो दिव तो आमचो थारोक आमी ताचो लोक ताची पोरसां स्वभाव खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात ताचे दारोवंटे काडून येयात ताच्या मंदिरांत भितर सरात देवाक दिन वाचूंक एकठांय जायात सगळीं बाराबर गायात नमान स्वभाव खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो ताचो मायमोग सासना करतो ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो पिळगेचे पिळगेंत तो विस्वाशी स्वभाव खुशालकायेन सर्वेस्पराची सेवा करात उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. दिसामध्ये पवित्र दीस आज आमचेर उदयन आयला यात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात कित्याक आज एक व्हड उसवाड
संवसाराचेर पोरसोडला. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फुडल्या दिसा जेजू गालिलांत वचूंक येवजिलें तेन्ना ताका फिलीप मेळ्ळो आनी जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. फिलीप बेतसायदीचो आसलो. आंद्रे आनी पेद्रू हे ताचे नोंगरांतले आसले. फिलिपाक नातालान म्हणलें आनी ताणें हाका म्हणलें. मोजेसाचे सुमूर्तींत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजरेताचो जेजू, जुजेचो पूत. नाताल्यान ताका म्हणलें, नाजरेतांतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजू नाताल्यांक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात, एक खरो इस्रायली, ताचे सोवें कसलेंच बासकोळपण ना. नाताल्यान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचो आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोळा आसतना हांवें तुका देखलो. नाताल्यान ताका परतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोळा हांवें देखलो. इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्या ओन ओदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगतां, सोर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नेयाळ आयच्या शुभ वर्तमान आमी वाचतां. जेजून फिलिपाक आपयले उपरांत फिलीप नातानेलाक आपयता. नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता अशें विचारतोच फिलीप ये आनी पळय म्हणटा. फुडें नातानेल जेजूक विचार करता, तूं म्हाका खंय वळखताय? आनी मुलाकात जाल्ले उपरांत जेजू गुरू म्हूण मानून घेता. जेजूक आमी आमच्या भुरगेपणांतावन आयज मेरेन सांसपिला. तुजो आनी म्हजो अनुभव वेगवेगळो जायत, पूण जेजू आमच्या बऱ्याक वावुरता, आमचें जिवीत फोलवंत करता, अर्थभरीत करता हें आमी खोलायेन सांगूंक शकता. पयलीं जुवांवाची चीट आमी बासकोळपण नासलोलीं, जावंक शिटकायता आनी एकामेकाच्या मोगाची आनी आदाराक पावतेलीं जावंक तोजवीत करता. जेजूचेर विस्वास थीर आसतोच हें सगलें बरेंपण आमच्या गरजेवून भाव भयणां सोवें करूंक पावतेलीं आनी आमच्याय गरजांनी आमकां जेजू पावतलो. जेजूचेर विस्वास हालता दोलता जाल्यार निच्यो कर, खोल विस्वास दवरूंक आनी जिवितांत यशस्वी जावंक पावतली. विस्वास दवर आनी पळय. म्हजो थाराव आयजूच थावन जेजूक म्हज्या जिविताचो माज करतली.